जोशुआन सारको तो सोर्वेस्पोरा लागीं गेलो आनी ताका बोस कोत्ता. आमी शेणले आतां आनी आमी हूं वयचें. आमचो ओकमान जाला. आमचें तोंड कोणाक दाखोवचें? मातशें तुमी आयकात. जेन्ना पळय तुमी क्रिकेट मॅच पळयता पळय त्या वेळाचेर जे प्लेयर सारके खेळनात आनी रोखडेच आवट जाता ते, जेन्ना प्लेयर आवट जाल्या उपरांत चलोन ते मागीर पॅव्हिलियनान वयता आसतना तो मातसो एक लांब डिस्टन्स आसता. तो कितलोय बरो प्लेयर आसूं तो, बरे भाशेन खेळपी तो खिलाडी, जोरी तर तो बरे भाशेन फेवना आनी ते थिंगा सारकें करिना, तेन्ना ते तांचे तोंडाचेर एक निराशीपण दिश्टी पडटा. आयज नाल्यार फाल्यां ते बरे खेळटले, पूण त्या दिसा ज्या लोकांन तांचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन दवरलेले, आशा दवरलेली, ते लोक सारके निराश जातात जेन्ना बरे प्लेयर आवट जातात. आनी जेन्ना पळय ते ग्रावंडांतल्यान भायर सरतात तांकां सारकें एक ते पनिशमेंट कशें दिसता. ते सारके निराश जावन थिंगासरल्यान भायर सरता. आपल्याचे बॅट घेवन जमनीचेर ते मारतात वा आपल्याच्या पॅडाचेर मारतात. ते आपली निराशा दाखयतात. आपल्याचो तो ओकमान एक्सप्रेस थिंगासर कोत्तात. पळयात, कोणाकूच आर ती पसंद ना. पळय कोणूय आसूं तो, जेन्ना पळय तो शेणटा तो आपल्याक ओकमानीत सोजमता, मान सारकी बगोता, सारकेच ते थिंगा निराश जातात. जेन्ना कोण मनीस शेणटा आनी सारको तो निराश जाता आनी ओकमानीत जाता, पूण जेन्ना जोशुआ ओकमानीत जाता तो सोर्वेस्पोरा लागीं वेता. तुज्या मुखार कोण उबे आसचो अशें सोर्वेस्पोरान म्हणलेलें. तूं ज्या सुवातेर पावून दवरतलो थंयसर ती हांव सुवात दितलो, ह्या भाशेन सोर्वेस्पोरान ताका भासावणी दिल्ली. नांवाचो धाकटुलो तो प्रांत, ताजेर एकदम सोंपेपणी जोयत वतले. जायतो लोक आयज ह्याच भाशेन चिंता, सोंपेपणी जोयत वतले. पूण सोर्वेस्पोर तो तुका आदार दिना जाल्यार त्या भाशेन तुका जोयत व्हरोंक जावचें ना. हें तूं केन्नाच विसरूं नाकाय. पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा, सोर्वेस्पोराची आज्ञा ना जाल्यार तुजें जेवणूय जेवंक जायना. ताजी आज्ञा ना जाल्यार तुवें तें तुजे हात तुजे उणी पासून थिंगासर तुवें तोंडान घालूंक जावची ना. आनी जोरी तर तूं ओस्कोर जालाय ओ जाणटो जालाय, तें म्हणटा पळय तें दुसरें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, सोर्वेस्पोर ना जाल्यार तुवें कांय करूंक जायना, कांयच करूंक जायना. आयज हो आख्खो संवसार कोणा लागीं झगडटा तुमी सांगात? तो दिश्टी पडना पळय तसल्या दुस्माना कोणें झगडटा. दिश्टी पडना पळय तो इनविजिबल एनिमी. दिश्टी पडना पळय तो तसलो एक दुस्मान, कोरोना व्हायरस. वाडते ज्ञानी मनशान आपल्याची बूद उजार केल्यारूय ह्या कोरोना व्हायरसाचो मुखामोल करूंक जायना. संवसाराचे सगळे ज्ञानी मनीस सगळे ते एकठांय जावन आपल्याची जितली ती बूद आसा पळय ती उपयोग ते कोत्तात. संवसाराचे सगळे व्हडले ते आसा ज्ञानी आनी सायंटिस्ट एकठांय जावन एक व्हडले रावंड टेबल कॉन्फरन्स करूंक जाता. हे व्हायरसाक सारकेंच काबार करूंक जाता. कशें काय? एक एंटीव्हायरसा बरोबर तुवेंच करूंक जाता. पूण केलें काय? जाल्यार तें सगळें ज्ञान खंय गेलां पळय, तांची सगळी पळय ती बूद आसली ती उपयोगान येयली काय? खंयच्या एका देशाचो पळय वडिलान कितें केलां काय? ह्या प्रॉब्लमाचो खंयचो तरी उपाय येयलो काय? कोणाच्यानूच कांयच करूंक जावंक ना. एक व्हायरसान सगळ्यांकूच आलोवन सोडले. ह्या सगल्यांक सोर्वेस्पोराशी वसोंक जाय. तुमी आयज शेणल्या काय? तुमी आयज दुयेंत आसाव काय? तुमी आयज प्रॉब्लमान आसाव काय? म्हज्या भावांनी, तूं ओकमानासान पासार जाता काय? तूं सगळ्यांक कोणें वयताय, पूण जें तुवें करूंक जाय तेंच तूं करिनाय. सोर्वेस्पोराशी तूं वसोनाय. सोर्वेस्पोराच्या मुखार तूं दिमी मोडिनाय. ही तुजी चूक. पूण जोशुआ सोर्वेस्पोराशी वेता आनी सांज जायसोर म्हटल्यार ताका जाबाब मेळसोर जोशुआ जाल्यार थंयच आसलो. ताजो ओकमान आतां जालोलो. आतां घरा गेल्यार बायल विचारतली, भुरगीं विचारतली, सोरभोंवतणीचो लोक विचारतलो, आमी अशें आयकलां तुमी थिंगा शेणल्यात म्हूण. अशें तुमी आयकत जाल्यार तुमकां पसंद काय? कोण शेणलो जाल्यार ताका खुशालकाय भोगता काय? केन्नाच ना.
जे सदांच जिखता पळय ते शेणले जाल्यार तांकां ते सोसूंक मागीर जायना. पूण तुजें तें शेणलां पळय तें तुजें बदलूंक जाता. सर्वेस्परान जोत दिवंक येता. जोशुआन अशेंच केलें. आपल्याची कापलां ताणें पिंजलीं. ताणें आनी इस्रायलाच्या वडिलांनी सांज जाय पर्यंत सर्वेस्पराच्या मुखार सगळे एकठांय जावन ताका सोरपोडटाले आनी ताणें ताच्या माथ्यार धूल घायली. म्हज्या सर्वेस्परा, 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 म्हज्या सर्वेस्परा, हांवें कितें करचें? आमचे इस्रायल पोरजेन तांकां फाट करून धांवल्यात. कित्याक तूं आमकां अमोरीकारांचे थिंगासोर तांकां नाश करपाक आमकां हांगा हाडल्या? अशें बरें जावपाचें आमी जोर्दन नदीचे त्या पाटेन वचपाचें. सर्वेस्परा, हांवें कितें म्हणचें? आमचे इस्रायल पोरजेन थिंगा दुस्मानांक फाट दाखोवन आयल्यात. आतां हे कानान देशाचे तर आयकोत जाल्यार ते आमकां सगळे घेरो घालतले. येस, हे एक लोकांचे थिंगासोर तोंड बंद करून उडयता. जेन्ना पळय तूं शेणटाय थिंगासोर तेन्ना तुका कांयच उलोवंक जायना. तें तुका उगीच कोत्ता. ते तुजी मान थिंगासोर बागोयता. एग्जामीन तुजो तर पूत फेल जालो जाल्यार तूं फेल जालाय काय? डॅडी, उगी राव. अशेंच म्हणटा न्हू. एग्जामीन फेल जाल्या उपरांत मागीर पूत तर एक्सप्लेनेशन दितलो. थिंगा बापूय कितें म्हणटलो? अरे उगी राव, फेल जालें आनी वयल्यान, आनी त्या भायर तूं म्हाका एक्सप्लेनेशन दिवंक कोत्ताय? उगी राव. येस, तूं शेणलाय पळय तें तुका उगी कोत्ता. तुका उलोवंक संदी दिना. तुजी मान सारकी सोकाळ भावयता. आयज तूं असले परिस्थितीन आसा काय? उलोवंक तुका मेळना काय? मान उखलून तुजें जिवंक जायना काय? तूं कोणाक सांगोंक पासून तुका जायना. शेणटा पळय ताचो परिणाम असोच जाता. आमी तांच्या मुखार कशीं काय म्हणून उबी रावची? कशें काय आमी तांकां सांगोंक? कशे भाशेन काय आमी तांकां सोजमीकाय दिवं? लोकांक कसलें कारण सांगोंक? घोव तर मेलो आनी बायलेक विचार जाल्यार ती बायल आतां कितें सांगोंक पावतली? बापूय कसो मेलो पळय ते भुरग्यांक कशें काय आमी सोजमोंक जाता? तो जिखतलो म्हणून म्हाज्या घोवाक थिंगासोर तुवें थिंगासोर धाडलोय. पूण ते सगळे आतां मेले. कॅल्क्युलेशन सगळें सारकें आसता पूण चूक खंय जाली काय? आतां हांव तांकां कितें सांगूंक सोमया? आमचे सोरभोंवतणीचे लोक आमचे दुस्मान जाल्या. कितलेच प्रश्न कोत्तात. वय जेन्ना पळय तूं शेणटा पळय लोक थिंगा जायते प्रश्न कोत्ता. ते तुजे सारके हेट कोत्ता. ते तुका मागीर प्रश्न विचारता. जिखल्यारूय तुका ते प्रश्न कोत्तात. शेणल्यारूय तुका प्रश्न कोत्तात. स्टुडंट आसय जाल्यार तूं बरे मार्क्स हाडशी. ते म्हणटात कोणाची तरी तेणें कॉपी केल्या आसतली. बरे तो मार्क्स हाडला तर अशें म्हणटात. घडयेक पयशे दिवन तो बरे मार्क्स ताणें घेतले आसतले. पळयात, कामचो लोक ह्याच भाशेन ते उलयत रावतले. जिखल्यारूय ते प्रश्न कोत्तले आनी शेणल्यारूय ते प्रश्न कोत्तले. अशें पळय प्रश्न कोत्ता पळय त्या लोकांक हांवें कितें जबाब दिवचें तुमी सांगा? ह्या भाशेन जोशुआन सर्वेस्परा मुखार हो प्रश्न केलो. हांव तुमकां कितें तरी विचारता म्हज्या भावा आनी भयणांनो. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुमचें दूख तुमी सांगता काय? सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन तुमी थिंगासोर वेळ सादता काय? तुमी म्हाका सांगात. आनी तुमचें तें प्रॉब्लम आसा पळय तें घेवन तुमी सर्वेस्पराच्या मुखार मागणें कोत्तात काय थंयसोर? सायनाचे दुवे तुजे प्रॉब्लमा पासो तूं सर्वेस्परा कडेन मागणें कोर. सकाळचें उठोन मागणें कोर. हें पवित्र पुस्तकान म्हटलां. तूं उठोन तूं मागणें कोत्ता काय? तूं तुजे त्रास तुजें सगळें दूख तें आसा पळय तें तशेंच तूं सोंसीत आसाय. तूं अकमानी जायत आसाय पूण सर्वेस्पराक तूं सांगोनाय. जेन्ना परिस्थिती सारकी बिगडली तेन्ना जोशुआ वयता. जेन्ना परिस्थिती पिड्यार जाता पळय तेन्ना जायतो लोक वेता. जेन्ना प्रॉब्लम वाडटा पळय तेन्नाच तरी लोक थिंगा वेता. सगळें काबार जाल्या उपरांत मागीर ते वेता. पूण जोशुआन तशें करूंक ना. खबर आयकोतच रोखडोच तो थिंगा गेलो. तुवेंनी तशेंच करूंक जाय. परिस्थिती सारकीच ती. मागीर तुवें सर्वेस्परा कडेन वचप तशें न्हय तें. मातशें तुमी सारकें आयकात. जेन्ना मारयेन आनी मारतान पळय जेजूक अशें सांगलें पळय तूं कोणाचो मोग कोत्ताय तो लाजरस दुयेंत जाला ही ताका खबर पाठयली. जरी तुमी तर बारकायेन पळयत जाल्यार जेजू क्रिस्त पळय त्या सुवातेर आसलो
आनी जी खंय ती आसली पळय ताजी ते डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करल्यार जो मनीस जेजू क्रिस्ताक सांगोंक गेल्लो आनी तो पोत्तून ये पर्यंत लाजरस मरोन गेलो. जेजू क्रिस्ता कोडे ती खबर पावोसोर थिंगा उपरांत तो मेलो. ह्या पासो जेजून अशें म्हटलें, लाजर आतां न्हिदला, आतां असो ताका उठोवया. त्या मेरेन लाजर मेलो आनी तांकां ही खबर जेजू क्रिस्ताक ताणें ती सांगोंक ना. मेल्या उपरांत ताणें जेजू क्रिस्ताक अशें म्हटलें, तोरी आसतना तेणें व्हरतें काम केलें. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो. आयज जायतो लोक परिस्थिती सारकी बिगडल्या उपरांत ते मागीर सर्वेस्परा कोणें वेता. तें प्रॉब्लम सारकें तें खोल जाल्या उपरांत मागीर ते सर्वेस्परा कोणें वेता. पूण जोशुआन अशें करूंक ना. जोशुआ सर्वेस्परा कोणें रोखडोच गेलो. जेन्ना ताका ते खबर मेवता तो रोखडोच सर्वेस्पराशी गेलो. आपल्याची तकली सोकला बावयली. आपलें तें तोंड सोकला धरून तो सारको थिंगासोर रोडलो. आनी तो सर्वेस्पराक म्हणटा, सर्वेस्परा आतां म्हजी तकली कशी वयर काडूंक. आतां हांवें सगल्यांक कितें सांगचें अशें म्हणून रोडलो. वोड न्हू. पळय कानान देसाचे थंयसर आसले पळय ते सगळे रावपी हें आयकोन आमकां गेरो घालतले आनी आमचें नांव हे पृथ्वींतल्यान काबार करून उडयतले. तेन्ना तूं तुजें नांवा पासत कितें करतलो ह्या भाशेन जोशुआन मागणें केलें. सर्वेस्परान जोशुआक अशें म्हणलें, आतां तूं उठ. तुमी सुजमिका मेवली, उठ. तेन्ना जोशुआ रोडटालो. तेन्ना सर्वेस्परान ह्या भाशेन म्हणलें, उठ. आयज तुमी रोडटा जाल्यार सर्वेस्पर तुमकां अशें म्हणटा, उठ. रोडणें बंद कर, उठ. खोंती काडपाचें बंद कर, उठ. दुखी जालाय पळय तो आतां उठ. आतां कितें जातोलें, तूं डिप्रेशनान गेला, सर्वेस्पर म्हणटा तूं उठ. तुजें डिप्रेशनाचें कारण कितें पळय तें हांव सांगता. तूं कित्याक शेणल्या पळय तें तुका हांव सांगता. ताजो समाधान हांव तुका दिता. हें सगळें कित्याक घडलां तें हांव तुका सांगता. तुका तूं सारको करशी जाल्यार तूं आतां उठ. जेन्ना जोशुआ आपलें तोंड सोकलातून आसलो पळय तेन्ना सर्वेस्परान ताका कितें म्हणलें तुमी जाणाव, उठ. सर्वेस्पर तुका उबो कोत्ता. आयज तो दुखी आसाय, तूं त्रासान आसाय, तूं काय रोडटाय, सर्वेस्पराशी यो, ताज्या हाजीरपणाशी यो. सर्वेस्पर तुजें तें प्रॉब्लम पयस कोत्तलो. बाबा भयणानो तूं मातशें बारकायना, सर्वेस्पर तुज्या पासत हेंच करूंक सोदता. सर्वेस्पर तुका उखलूंक सोदता आनी गोडेक तूं थिंगा जायत. सारको दुखी आसाय आनी तूं त्रासान आसाय. गोडेक तूं शेणला जायत. ओ गोडेक तूं थिंगा निराश आसत. तूं कितें तें आसत. पयशाचे बाबतींत प्रॉब्लम आसत. कसलें तें प्रॉब्लम जायत. वो तुजे कुडीन तूं हुस्कोत आसत. वो गोडेक तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तूं जिवीत सारिना जायत. आयज तूं कसलेय परिस्थितीन तूं आसों दी तरी पूण तूं सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाशी यो. सर्वेस्पराच्या पांयाशी तूं यो. तो तुका नीट उबो कोत्तलो. तुजें प्रॉब्लम पयस कोत्तलो. बेतसेडा पुला कोडे तो मनीस 30 आनी 8 वर्सां थिंगा पडून आसलोलो. सोकला पडलोलो थिंगाच आसलोलो. 30 आनी 8 वर्सां पर्यंत थिंगाच आसलो. ह्या भाशेन तो सोकला पडलोलो कोणाचोच आदार नासतना थिंगा आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताजे लागीं येवन कितें म्हणलें तुमी जाणा, उठ रे. तुजें तें अंतरून घे आनी चल. तुमी कितले दीस पासून अशें पडून आसतले. कितलो दीस पासून तूं आदार नासतलो मनीस कसो जियेतलोय. कांय करिनासतना ह्या भाशेन तूं कितलो दीस पासून आसतलोय. अशें सोकला पडोन आयज तरी तूं उठ. सर्वेस्परान म्हणलें उठ. आनी जेन्ना सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळय तातूंत बळ आसा. सर्वेस्पराच्या उतरांनी बळ आसा. 30 आनी 8 वर्सां मनीस पळय तो सोकला पडलो तो आतां उठोन उबो रावलो. जेजूच्या उतरांनी थिंगासर पदवी आसा त्या पासत तो तुका उखलतलो. तो तुका वयर काडटलो. तो तुका सगल्या प्रॉब्लमांतल्यान तुका सोडयतलो. तो तुजें जिवीत, तुजें तें बिगडलेलें जिवीत आसा पळय तें सुदरायतलो. सारकें कोत्तलो. देवाचे उतरान घोटाय आसा. जोशुआ उठ. इतलेंच म्हणून ताका थिंगा सोडूंक ना. सोकला पडच्याक तूं साल्वार जावंक सांगता आनी प्रॉब्लमाचें समाधानूय सांगता. जोशुआ उठ, उबो राव. कित्याक तुजें तोंड सोकला धरून हे भाशेन जमनीर तूं पडलो आसा. इस्रायली लोकांक पातक केला हेंच रिजन.
अशें ताणें सांगलें. जरी तो सर्वेस्पराक तूं प्रॉब्लम सांगो जाल्यार तूं ताणें कितें करतलो? तुमी जाणा तो कितें करतलो? तो तुजें प्रॉब्लमाचें समाधान तुका दितलो. ही वील शो यू द सोल्युशन. तो तुका तें सोल्युशन दितलो. त्या पासत हांव तुमकां म्हणटा, यू नीड द सोल्युशन. सर्वेस्पर तुका तो उपाय दिवंक सोदता. त्या दिसा सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें, उठ उठ आनी हें तूं शेणलाय पळय तेजें कारण हांव तुका सांगता. सांग सर्वेस्पराक कित्या पासत आमी शेणल्यांव? ओ पवित्रपण केला त्या पासत तुमी शेणल्यांव. हांवें सांगलां पळय तें मानूंक ना त्या पासत. तुमच्या जिवितांत तुमी शेणल्या पळय तेजें कारण हें जावन आसा. घोडेक तें अपवित्रपण जायत वो देवाचें मानिना पळय तें स्वभाव जायत. सर्वेस्परा हें अपवित्रपण म्हळ्यार कितें? तूं सांगना तें आयकना तें कितें? इस्रायल पोरजेन पातोक आदारला. हांवें दिल्ल्यो पळय त्यो आज्ञा तांणी मोडल्या. तांणी आपल्या चेरूच शिरां पोडल्या. ताणें चोरी केल्या आनी फोटी मारल्या. वस्तू लिपोवन दवरल्या. आज्ञा मोडल्या. हांवें सांगलां तें आयकना त्या पासत. तुमी शेणले सोजमीकाय मेवली काय? म्हज्या भावा भयणांनो बारकायेन आयकात. तुमी सर्वेस्पराचें आयकोंक ना म्हणून त्या पासत तुमी शेणल्यांव. सर्वेस्पर तुमच्या सांगाता ना म्हणून तुमी शेणल्यांव. सर्वेस्पराचें बें दवरिनासतना तुमकां जाय ते भाशेन तुमी करीत आसात त्या पासत तुमी शेणल्यांव हेंच कारण. आयज चालते भाशेन जायतो लोक शेणटा पळय ताजें कारण जावन आसा. सर्वेस्पराचेर भावार दवरिना सर्वेस्पर सांगता पळय तें मानून घेयना. आज्ञा मोडटात पळय तसले ते जाल्यात. सर्वेस्परान म्हणलें, कितें म्हटलें? आवेसवर सो व्हड सोतरांतल्यान आमी वाजुया. आनी तें नगरांत आनी तें सगलें थिंगा आसा पळय तें सगलें सर्वेस्पराचें. तें ताका समर्पीत करचें. व्हड ओट्रा आनी तें समर्पीत करपी आनी त्यो सगल्यो वस्तू तुमी तुमचे कडल्यान पयस करात. आनी अशें न्हू की तें समर्पीत केल्यात पळय त्यो वस्तू मागीर त्या वस्तूंतल्यान तुमी कितें तें घेवश्यात. ह्या भाशेन इस्रायलाचें तुमी सगलें भ्रश्ट करून तुमी थिंगा कोश्ट हाडटले. सगलें रुपें आनी भांगार आनी जी सगलीं पात्र पितूची आसा तीं सर्वेस्परा पासत पवित्र आनी ताज्या भांडारान हाडचीं. हें सर्वेस्पराच्या भांडारान दवरचीं, तुमी घेवचीं न्हूय. भांगार आनी रुपें हाचे पळय जे सगल्यो पात्र आसा. भांगार आनी रुपें हें पळय सगलें आसा पळय तें म्हजे पासत समर्पीत करात. हें सगलें तुवें म्हाका समर्पीत करचें म्हणून हें तें सगलें म्हज्या भांडारान हाडात. ही सर्वेस्पराची आज्ञा तांकां. आकाना विशीं चड करून आमी ह्या भाशेन म्हणटाव, ताणें पळय ते भांगराची वीट लिपयलो. ताणें तो भांगराचो वीट लिपयलो. ह्या भाशेन चालते भाशेन आमी ताजे विशीं म्हणटाव. ताणें तो भांगराचो वीट आपल्या वस्तू बरोबर लिपयलो. ताणें तें ताज्या घरांत दवरूंक उपकारना. ताणें तें सर्वेस्पराच्या भांडारान दवरूंक जाय आसलें. सर्वेस्परान म्हणलें, भांगार आनी रुपें पळय म्हाका समर्पीत करपी त्यो वस्तू तूं म्हज्या भांडारान हाडून दवर. त्या दिसा आकानान पळय जे भांगाराचो ईट आपल्या घरान लिपयलो ते सर्वेस्पराचे भेटवणुची ती वस्त. ती सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान सर्वेस्पराक समर्पीत करपाक. जें सर्वेस्पराचें तें सर्वेस्पराचें ताकाच तें आमी भेटोवन दिवचें. पूण आकानान तें चोरलें. ताणें जें ह्या भाशेन केलें त्या पासत इस्रायली पोरजां शेणलीं. मागीर तुवें अशें म्हणोंक जाता, ब्रदर, आकानान पळय जी चूक केल्या पळय ताजी सजा आकानाकूच मेवची. पूण इस्रायली पोरजेक ती सजा कित्याक मेवली तें कित्याक तुवें शेणलें? मातशें आयकात. इस्रायली पोरजेक सर्वेस्परान तांकां वेचून काडला, तांकां मानून गेला. ती सर्वेस्पराची पोरजां. सर्वेस्पराचे नदरेन ती एक फामील कशी. इस्रायली पोरजां सर्वेस्पराचे नदरेन एक फामिली भाशेन. आतां उदाहरणा पासत तुज्या फामिलीन तुजो पूत 10वेंतो जरी तर तो फेल जायत, तुजो पूत तर फेल जालो जाल्यार तर तुज्या धुवेक ताजे बाबतीन दूख जातलें वो ना सांग पळोवया. भाव तर फेल जाल्यार भयणीकूय दूख जाता. तुजो भाव फेल जाला ह्या भाशेन विचारचेले ओ विचारचें ना?
तो 10वेन फेल जाला वो थंयसर थिंगासर तुजो पूत फेल जाला अशें म्हणटा न्हय. हें सोत काय तुजो पूत फेल जाला काय ह्या भाशेन सोर भोंवतणी लोक विचारता तेन्ना ह्या भाशेन ते आवय बापाक विचारीत ओ भाव ओ भयणाक विचारीत जाल्यार तेन्ना पळय तांची ती मान वयर सुट्टली काय. पूत फेल जाला, तांचो पूत आतां शेणला, पूण ताचें कारण ताचे सगळे फॅमिलीक अकमान भोगचो पडलो. पळय तो शेणला पळय ते आख्खे फॅमिलीक आतां भोगचें पडटा. सर्वेस्परान हेंच म्हटलां, इस्रायली पोरजेन पातक केला. आमी सगळीं सर्वेस्पराची फामील. ताचे फामिलींत कोणूय तर चूक करीत आख्खे फामिलीकूच अकमान भोगचो पडटा. फामिलीचे सगळे लोकांक दूख सोंसचें पडटा. पूत जायत वो धूव जायत वो ती गोडेक आवय बापूय जायत. कसलेय ते फामिलीन कोणूय तर चूक ती करीत फामिलीच्या सगळ्या लोकांक ताजी ती सजा फावो जाता. आकाराचे चुकी पासत इस्रायली पोरजेक सजा फावो जाली. जेन्ना ही खबर गोमोन आयली, कोणे तरी चोरी केल्या, कोणे तरी भेटवणीची पळय ती वत आसा ती चोरून आपल्याच्या घरान दवरल्या. ह्या भाशेन कोणे सर्वेस्पराची भांडाराची वस्त आपल्याशी दवरल्या. वो कोण तो? आकारान सांगलें काय? जेन्ना सोत गोमोन आयलें तेन्ना ताणें मानून घेतला. ना जाल्यार खबर गोमोन जाल्यार तो मानपाचो काय? हेंच कारण जावन आसलें. ताणें मानल्या उपरांत तरी ताका सजा कित्याक मेळ्ळी तुमकां खबर आसा? तो आपल्याची चूक लिपयतालो तें मानून घेनासलो. आनी त्या पासत सर्वेस्पण आकानाची चुकीक भायर तो सगळ्यांक दाखयता कित्याक तो आपल्याची चूक लिपयतालो कोणाक तो भायर दाखयनासलो. आपल्याची चूक थिंगा लिपयतालो अशे जायते लोक आसा. तुमी तुमचे चुकी मानून घेयनान. जरी तर गोमत येत जाल्यार मानून घेता, ना जाल्यार त्या भाशेन थिंगासर आपल्याची चूक लिपोवन दवरता. जेन्ना आकानाक सजा जाली आनी सगळे लोकांकूय सजा जाली त्या उपरांत ते मागीर जिकोंक लागले. सोजमोली काय? ते शेणले कित्याक आज्ञा पाळूंक ना म्हणून. आयज तुमी तुमच्या जिवितान ज्या विशयान ओ ज्या भागान तुमी शेणटा ताचें कारण आज्ञा मोडप आनीक अपवित्रपण आनी पातक. जरी तर तुमी आज्ञा पाळिना आनी ह्या भाशेन तुमी तुमचे पातक लिपोवन दवरला आनी ह्या पासत तुमी शेणटाव, तुमकां तो जिकोंक जाय जाल्यार सर्वेस्पर सांगता तें आयक. जुझेन सर्वेस्पराचें आयकलें आनी जैतिवंत जालो. दाविदान सर्वेस्पराचें आयकलें आनी जैतिवंत जालो. आनी त्या पासत सर्वेस्पर तांच्या सांगाता आसलो. सर्वेस्परान तांकां सारवार केलें आनी जैत दिलें. आज्ञा मोडीत जाल्यार हें पातक आनी अपवित्रपण आनी हेंच तुमकां सारकेंच शेणयता. तुजी थिंगा तकली बागोयता, तुका सारकोच उगी कोत्ता. लोकांच्या मुखार तूं अपमानीत जाताय आनी ह्या पासत तूं जायते फावटी जायत्या विशयांनी तूं शेणलाय. सरी तर तूं आयज शेणोंक सोदिनाय जाल्यार सर्वेस्पराच्या पांयाशी यो. जोशवान अशेंच केलें. परिस्थिती सारकीच ती बिगडल्या उपरांत न्हय. जेन्ना तिका खबर मेवली तो रोखडोच सर्वेस्पराशी गेलो आनी तो तोंडांत धरून सकला आसलो. सर्वेस्परान ताका सांगलें तुजे ते वायट निर्णय पासत तुमी शेणल्यात. सर्वेस्पराची तुमी मानूंक ना त्या पासत. सर्वेस्पराची इच्छा तुमी पुरी करूंक ना पळय त्या पासत आयज तुमी शेणल्याव. आयज तूं एक सुरो जालाय, अकमानीत तूं जालाय. आयज तूं डिप्रेशनान आसाय. तरी आसतना सर्वेस्पर तुका उखलपाक तयार आसा, तुका बोल दिवपाक तयार आसा. ताचें आयक. तूं तुजे चुकी आनी तुजी पातकां सोडून दी. आयज तुजे चुकी तूं मानतलोय काय तुजे पळय तें दूख आसा तें सर्वेस्पराक तूं सांगशी काय? आतां म्हज्या इश्टानो म्हजें सांगाता मागणें कर. लेट्स प्रे. आमी सगळीं आतां मागणी करुया. पवित्र सर्वेस्परा बापा, आमचे हाराचें कारण कितें हें तुवें आमकां सोजमिकाय दिली तुका दिन वाचता बापा. आयज जे कोणें पळय उतर आयकलां तांचे जिवितान
ते हुंचे विशयान ते शेणटात कित्याक पासत पळय ते निराश आसा ते तुवें दाखयला. कोण्या पासत ती ओकमानीत जाल्यात आनीक कित्याक पासत पळय ते उलोवंक पावनान. तूं हें जाणाय बापा आयज ते खंयचे परिस्थितीन पडलेलीं आसान. असल्या लोकांक तूं आयज हात लाय बापा, तूं तांकां तुजें दर्शन दी. आयज ह्या मागण्या वरवीं जो लोक तुका तुजें दूख सांगता आनी आपल्याचे तुका प्रॉब्लेम सांगता तांकां तूं सोडय, तांकां वयर काड. त्या दिसा तुवें जोशुवाक वयर काडलो. ताजी चूक कितें तें ताका दाखयली आनी तुवें तांकां जैत दिलें. त्याच भाशेन तांचे सगल्यांचे चुकी ती मानूंक तूं तांकां आदार दी आनी जैतीचें जिवीत दी. सगळ्यां पासत तें एक बरें उदाहरण जावंक जिवपाचें तांकां तूं आदार दी. जीं कोण पळय दुयेंसान थिंगासर पिडीत आसात, दुखी आसात, हॉस्पिटलां आसात जाल्यार तूं तांकां हात लाय बापा. तांकां तुजी बुजवण दी. ट्रिटमेंट कोत्ता पळय सगळे दोतोर आनी सगळे स्टाफाक बेसावन भोर. ते एडमिनिस्ट्रेशनाक तूं तांकां सारकें दाखय. सारके निर्णय घेवच्याक तूं तांकां आदार कोर बापा. सगळे चाकरांक तूं हात लाय बापा आनी ह्या कठीण परिस्थितीन तुजे सेवकांक आनी प्रचारकांक तांचो आदार कोर बापा. आनी तूं आमच्या देशाक साल्वार कोर बापा. आमच्या राष्ट्रांक तूं सांबाळ. दरेक मनशाक आकांतांतल्यान तूं तांकां सोडोय. आयज तुजे उपस्थितीन सगळ्यांक एकठांय जावंक मेळना. ताचें कारण तुका खबर आसा बापा. तूं सगळ्या मनशाक कुळाक ह्या व्हडत्या आकांतांतल्यान सोडोय. सगळे सोबेचे लोक एकठांय जावन तुज्या आजीरपणान येवन तुका बोस दिवपाक तूं सगळ्यांक आदार दी. असली कृपा आमचे धुवे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन.